देवाक असाध्य जावचें कितेंच ना. देवाक सर संगती साथ दिव. देवाक जावं अर्गा स्तुती ओगलाप महिमा हालेलुया हालेलुया. देवान म्हाका मस्त उपकार केल्यात. 2 साक्ष हांव तुमचे मुखार दवरतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. हांव 3 वर्सां पयलें ऑक्टोबर म्हयन्यांत मिसांव आयताराक इडल्यो उकडूंक म्हणून सिल्विया मास्कारेन्यास आतां देवादीन जालां तांच्या घरा येता आसतना स्कुटीर तावन पडली आनी म्हाका बावळ्याक मार जाल्लो. पडल्या उपरांत हांव म्हज्या घरा फाटीं वचून आसतना तांच्या घरा गेलीं. थंय गेल्ल्या उपरांत सिल्वीच्या मायन म्हज्या बावळ्याक दुखीचें तेल पुसलें आनी म्हणाली, तूं बरें काम करूंक म्हूण आयिल्लें, तुका कांय जावचें ना, वेगळी गूण जातलें म्हूण सांगलें. लगभग 2 वर्सां म्हणसर तशेंच दूख इल्लीच दूख आसली. मागीर म्हाका दूख चड जाली. कितेंच काम करूंक म्हाका जायनातलें. तरी पूण हांव आस्पत्रेक आनी कांय वचून आसतना जोर दूख आसतना मागणें करून आगमेंत पुसतालीं. तशें आसतना एक दीस ब्रेस्तार हांव हांगासर मागणें करून आसलीं. जेजून म्हाका आपण गूण केल्यार पुरो म्हूण मागतालीं. तेच घडये ब्रदरान हांगासर सांगलें, हांगासर एका भयणीक उजवो बावळो कठीण दूख आसा, तिका जेजू आपण गूण करते आसा म्हणून. ताच्या उपरांत म्हज्या बावळ्याची दूख इल्लीशी उणी जावन आयली. आतां 2 म्हयने तावन म्हज्या बावळ्याची दूख कंप्लीट गूण जाल्या म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावतां. देवाक जावं अर्गां ओगलाप. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या पुताक एक सैरीक जाय म्हणून हांव आनी म्हजो घोव दोगांय मागून आसल्यो. एक दीस ब्रेस्तारा हांगासर मागणें करता आसतना ब्रदरान सांगलें, एकल्याच्या पुताक बरी सैरीक जावंक मागून आसात. एक बऱ्यांतली बरी सैरीक ह्या डिसेंबरा भितर जाता म्हणून. तशेंच ब्रदरान सांगले प्रमाणे डिसेंबरा भितर बरी सैरीक म्हज्या पुताक फावो जाली. पिरगजेंत बरी सेवा दिवचें तसलें कुटुंब, देवभक्तेचें कुटुंब, पिरगज गवळी परिशदेंत तांची सेवा, कोयारान तांची सेवा दिवचें तसलें कुटुंब, बरें कुटुंब फावो जाला म्हूण सांगूंक हांव मस्त खुशी पावतां. देवाक जावं अर्गां ओगलाप स्तुती. तशेंच हे मागणें आसा केल्ल्या आमच्या मुगाळ विकार बापांचो हांव काळजांत उपकार बावडटां. तशेंच ब्रदर एलियास आनी तांच्या टिमाचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटां. आमी व्हडा संख्येन येवन मागण्याचो प्रतिफळ देवाची बेसावां जण घेवया.